नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जम्मून 2 व्हड स्फोट, भारतान आडिल्ली पाकिस्तानाची क्षेपणास्त्रां. पाकिस्तानाचे F-16 जेट केले मातये भरवण. S-400 संरक्षण प्रणाली जाली यशस्वी. पाकिस्तानाचे कुरापती उपरांत भारतान हेरो ड्रोनान केलो हल्लो. पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम केली नष्ट. भारताच्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाचो शीम वाठारांत गोळीबार. भारतान आंतरराष्ट्रीय शीम केल्या सील. पंजाब, राजस्थानांत हाय अलर्ट. दिसतूकच गुळी घाला, शीम सुरक्षा दळांक आदेश. भारत आणि पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्ल्या गैराच्या फाटभुंयेर BCCIचो व्हड निर्णय. IPL 2025 तात्पुरती स्थगीत. USAचे रॉबर्ट प्रिहोस जाले नवे पॉप. 133 कार्डिनल्सांनी केले मतदान. 2/3 बहुमतान जाली निवड. कला अकादमीच्या कामाच्या नूतनीकरणाच्या त्रुटींचो अहवाल टास्क फोर्स समितीन मुख्यमंत्र्याक केलो सादर. दुरुस्ती कामाक बेगीनूच सुरवात करपाचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. आता खबरो विस्तारांत. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार बुधवारा बेरेस्तारा राती पाकिस्तानान 15 परस अदीक भारतीय लष्करी तळांचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो. रशिया कडल्यान मेळिल्ल्या S-400 संरक्षण प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान भारतान हो हल्लो फूस केलो. हाका परतून जाप दितना बेरेस्तारा सकाळी भारतान पाकिस्तानाची हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट केली. ते खातीर इस्रायला कडल्यान मेळिल्ल्या हार्पी ड्रोनाचो वापर केलो. तशेंच राती पाकिस्तानान काश्मीरान केल्ल्या हल्ल्याक भारतान खर जाप दिली. पाकिस्तानान जम्मूच्या शिमेच्या वाठारात उडयल्ली उण्यात उणी 8 क्षेपणास्त्रां भारतीय हवाई संरक्षण युनिटान यशस्वीपणान आडयली. सातावरी हांगच्या रणनीतीक नदरेन म्हत्वाचे जम्मू विमानतळाचेर हल्लो केल्लो. मात भारतीय युनिटान हो तळ यशस्वीपणान राखलो. तशेंच भारतान पाकिस्तानाचे F-16 जेट मातये भरवण केले. सर कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है. इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था. उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है. तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस. बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं. बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं. आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है. तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते. और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर. इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए. जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको. हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे. बहुत अच्छा जवाब दिया है और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी अपनी फोर्सेस के साथ हैं. मैं कल रात जम्मू था, तो जैसे हमें खबर लगी कि कुछ शेलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर पे चल रही है, तो उसी वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सब लोग घबराए हुए थे. तो फिर हम जम्मू से आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी हमसे बनता था वो किया. और जो सोसाइटी में जो भी हमारे NGOs हैं, जो लोकल जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने यही मैसेज दिया कि अपना आप संभालो, फैमिली को संभालो. तो पूरी रात जो माहौल बना था, जो मंजर बना था, वो 71, वो उस टाइम तो हम बॉर्न नहीं थे, 80. तो जो आज वो मंजर है, हमारे जो यूथ हैं, जो भी देख रहा है, वो मंजर मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता. और पूरी रात जो एक डर के माहौल से पूरी रात बिताई हुई है. और बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह, जब वो मिसाइल्स वगैरह चल रही हैं, तो S-400 जो हमारा,
वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया। और बाकी हम भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि चलो सब शांत हो। बाकी हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा प्राउड है। तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि सबको भी एक यकीन बनाए रखें अपनी इंडियन आर्मी पे। वो जब तक वो भी किसी माँ के लाल हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपना सोच रहे हैं, फैमिली के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि पैनिक ना बनाते हुए थोड़ा अपने आप को सक्षम बनाए रखें, ताकत इस जो लड़ाई के माहौल से जो भी है, तो भगवान जल्दी अपना माहौल जो सारा बढ़िया हो जाए। हम तो यही भगवान के आगे प्रेयर करें। मजगती भारत आणि पाकिस्तानामध्ये सुरू आशिल्ल्या गॅराच्या फाटभुंयेर IPLात सुरू आशिल्ली पंजाबा आड दिल्ली कॅप्टन्सांची मॅच रद्द केली। मैच बंद सर इसलिए करवाना पड़ा कि हम लोग पठानकोट से मैच देखने के लिए आए थे, तो आज पठानकोट पे एयर स्ट्राइक हुई है, इसलिए पठानकोट की आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयर स्ट्राइक हुई है। तो हमें मैसेज मिला कि पठानकोट इंडियन आर्मी ने उन जो एयर स्ट्राइक हुई है उनके बम्बों को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया है। तो जहां पे मैसेज आ चुका है, इसलिए इन्होंने, क्योंकि उनका हो सकता टारगेट स्टेडियम पे हो, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो रावलपिंडी का स्टेडियम हमारे हिंदुस्तान के जो आर्मी वालों ने गिराया है, हो सकता है उनका स्टेडियम आज जहां पे पठानकोट पे जहां पे जो आज का मैच है जहां पे उनका टारगेट हो। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया मैच। लोगों में कोई डर का माहौल है? ना कैसे हम अपने देश में है, डरे पाकिस्तान वाले डरे, हमें किसी बात का डर है भाई। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। पाकिस्तानाच्या मिसाईल आणि ड्रोन हल्ल्या उपरांत भारतानूय जशाक तशें प्रत्युत्तर दीत पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम नष्ट केली। पाकिस्तानाचे करापती उपरांत भारतान हेरॉप ड्रोनान तांकां प्रत्युत्तर दिले। पळयात पुराय बातमी। भारताच्या हवाई हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानान भारताच्या पंजाबात मोठ्या प्रमाणात मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले केले। पाकिस्तान मिलिटरीन अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपूर, भटिंडा, चंदीगड, नल, फलोदी, उत्तरलाई आणि भूज वाठारातल्या सैनिकी तळांक मिसाईल आणि ड्रोनांचो वापर करून लक्ष्य करपाचो यत्न केलो, पण भारतीय एअर डिफेन्स सिस्टमान पाकिस्तानाचे हल्ले निष्क्रिय केले। उपरांत भारतान हेरोप ड्रोनाचो वापर करून केल्ले कारवायेत पाकिस्तानाची चायनीज ओरिजिन एअर डिफेन्स सिस्टम AQ-9 नष्ट केली। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।
22 एप्रिलाक पहलगाम हल्ल्या उपरांतचो बदलो आतां भारतीय सेनान मंगळारा राती घेतिल्लो तेच फाटभुंयेर सध्या पाकिस्तान आनी भारता मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालां आनी एटेकार उत्तर प्रत्युत्तर दिवप चालू आसा आनी हे फाटभुंयेर सध्या वायू सेना जी आसा म्हणजे एअर स्ट्रायक बीन चालू आसा आनी हे फाटभुंयेर ह्याच तणावाक लागून सध्या IPL 2025 स्थगीत केला. BCCIन हो निर्णय जाहीर केला. हे विशीं सविस्तर माहिती जाणून घेवया आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर हाचे कडल्यान. काल राती जेन्ना IPLची मॅच चलताली जाल्यार ही मॅच आशिल्ली दिल्ली वर्सीस पंजाब आनीक ही जी मॅच आशिल्ली ती धर्मशाला आशिल्ली. सो जेन्ना धर्मशालान ही मॅच चलताली ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्साचे 10 ओव्हरी जाल्ल्यो आनीक सडनली स्टेडियमाचेर लायट्स ऑफ करच्यो पडल्यो कित्याक जें युद्ध आमी जाणात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरीचेर जें युद्ध चालू आसा त्या युद्धाक लागून सडनली ब्लॅकआउट करचो पडलो आनीक ही जेन्ना मॅच चलताली तेन्ना IPL चेअरमॅनाक मुद्दामून ग्रावंडार येवचो पडलो आनी ताका अनावन्स करचें पडलें की तुमी सगळे जे लोक ही मॅच पळोवपाक येयल्ले तांकां सांगलें तेणी की टॅक्निकल प्रॉब्लम येयल्ल्या कारणान ही मॅच हांगात स्थगीत करतात म्हणून आनी चलात म्हणून. आनी आमकां एक अर्दवरान सुमार आमकां एक अशी म्हायती मेळ्ळी की IPL गव्हर्निंग बॉडी जी आसा तेंची एक मिटींग चालू आसा जेणे करून हो जो वॉर चालू आसा इंडिया पाकिस्तान हो जो वॉर चालू आसा ह्या वॉराचेर फुडें IPL कशें कितें करपाचें कित्याक खुबश्यो मॅचीस अश्यो पंजाबान ठरलेल्यो आशिल्ल्यो खुबश्यो मॅचीस राजस्थानान ठरलेल्यो आशिल्ल्यो खुबश्यो मॅचीस मुंबय कोलकाता अश्यो ठरलेल्यो आशिल्ल्यो. सो हे जे जागे आसात सगळे ते जागे हॉटस्पॉट हाय अलर्टाचेर आसात. सो खंय तरी IPL फुडें जातलें काय ना जातलें हो प्रश्न काल रातच्यान सगळ्यांचे आख्खे देशभर आशिल्लो आनी तेजे फाटल्यान आयज आतां आमकां एक म्हत्वाची अपडेट अशी येयल्ली आसा की BCCIन अशें ठरयल्लें आसा की हे जे फुडल्यो ज्यो IPL मॅचीस आसात त्यो सद्या खातीर तेणी बंद दवरलेल्यो आसात. म्हणजे सद्या खातीर IPL कशें कितें फुडें जातलें तें खबर ना पूण सद्या खातीर ह्यो ज्यो IPL मॅचीस आसात त्यो काल जी मॅच जाली कालची मॅच अर्दकोटी सांडून आतां सद्या खातीर ह्यो मॅचीस बंद दवरलेल्यो आसात. एक सांग आतां हे प्रकरण निवल्या उपरांत फुडें जर IPL 2025 जी आसा ती परत सुरवात करपाची BCCIन कितें हिंट बीन दिलां? सद्याक कितें आसा की IPL जे आसा त्या IPLान खुबशे जाणांचे अशे पयशे लागलेले आसतात आनी खुबशे ब्रॉडकास्टर्स म्हणत खुबशे एडवर्टायजमेंट्स म्हणत खुबशे टिमीचे ओनर्सांचे पयशे अशे लागलेले आसतात. सो हे जे डिसिजन आसा ते आमी पळयलें आसतलें की कोवीड टायम आशिल्लो तेन्ना कोवीड टायमार एक कोवीड सेकेंड वेव जी येयल्ली त्या टायमार सुद्दां IPL अशेंच स्थगीत करचें पडलेलें आनी तें जें IPL आशिल्लें तें अर्दो सेकेंड हाफ जो IPLाचो उरलेलो तो IPL हाफ ऑक्टोबर सप्टेंबर जसो इंडिया शेड्यूल जो आसता टीम इंडियाचो जो शेड्यूल आसता तितून कसो विंडो मेळटा तशें तें करचें पडटा. पूण आतां फुडें कसो कितें शेड्यूल मेळटलो आनी कसो कितें शेड्यूल आसतलो तेजेर सगळें डिपेंड आसतलें आनी त्याच बरोबर BCCIन अजून क्लियरली अशें कांय सांगोना की IPL हांगाच सगळें स्टॉप केलां काय फुडें पोस्टपोन करून फुडें वर्साचे फुडले खंयच्या म्हयन्यांनी केन्नाय करपाचें हें अजून BCCIन अशें क्लियर सांगलेलें ना संजना. तर ही आशिल्ली IPL स्थगिती विशीं महत्वाची अपडेट. आतां फुडल्या बातम्यां कडेन वळुया. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकव्याप्त काश्मीरान केल्ल्या हवाय हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाच्यो कुरापती सुरूच आसात. ताका लागून भारतीय शिमे लागीं आशिल्ल्या राज्यांक हाय अलर्ट दिला. राजस्थान पंजाब आनी जम्मू काश्मीर हाय अलर्ट मोडार आसात. ह्या राज्यांतल्या पुलिसांच्यो सगळ्यो सुटयो रद्द केल्यात. तशेंच सार्वजनीक कार्यावळींचेर बंदी घाल्या. पळयात पुराय बातमी. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरात हवाई हल्ले करून दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. ते उपरांत पाकिस्तानात भारतीय शिमेर मोठ्या प्रमाणात गोळीबार तसेच मॉर्टार हल्ले सुरू केल्यात. पाकिस्तानाच्या हल्ल्यात आता मेरेन कितल्याशाच लोकांक मरण आयलां. पाकिस्तानाच्यो कुरापती सुरूच आशिल्ल्यान शीम वाठारांत हाय अलर्ट जारी केला. राजस्थान आणि पंजाब हाय अलर्ट मोडार आसात. ह्या राज्यांतल्या पुलिसांच्यो सगळ्यो सुटयो रद्द केल्यात. तशेंच सार्वजनीक कार्यावळींचेर लेगीत बंदी घाल्या. राजस्थानची 1037 किलोमीटरची शीम पाकिस्तानाक तेकून आसा. ह्या राज्याची शीम पुराय सील केल्या. तशेंच कांय संशयास्पद बाबी दिसून आयल्यार सीमा सुरक्षा दळाच्या जवानांक शूट एट सायट असो आदेश दिला. तशेंच राजस्थानाच्या मळबात फायटर विमानां गस्त घालतात. ताका लागून जोधपूर आनी बिकानेर विमानतळां बंद दवरिल्ल्यात. सुखोय 30 जेट्स गस्त घालीत आसा. बिकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर आनी बारमेर जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद दवरिल्ल्यात. ते भायर पुलीस आनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्यो सुटयोय रद्द केल्यात.
आपत्कालीन परिस्थितीत तांकां दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपाची तयारी दवरल्याची म्हायती मेळ्ळा. तशेंच शिमेलागीं ड्रोन विरोधी यंत्रणाय सक्रीय केल्यात. सात मेयाक पाकिस्तान आनी पाक व्याप्त जम्मू काश्मीरांतल्या 9 दहशतवादी तळांचेर एअर स्ट्रायक केल्लो. ऑपरेशन सिंदूर आजून सोंपूंक ना. जर पाकिस्तानान आक्रमक भुमिका घेतली जाल्यार आमी खर प्रत्युत्तर दितले अशी शिटकावणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नवो पॉप साहेब म्हूण अमेरिकेच्या रॉबर्ट प्रिहोस्ट हांची निवड जाल्या. ताणें पॉप लिओ 14 हें नांव घेतलां. सेंट पीटर स्क्वेरान बिरेस्तारा तांच्या नांवाची घोशणा जाली. कला अकादमीच्या कामाच्या नूतनीकरणांतल्यो सगळ्यो त्रुटी पयस करून दुरुस्तीच्या कामाक बेगीनूच सुरवात करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या त्रुटींचो अहवाल टास्क फोर्स समितीन मुख्यमंत्र्याक दिलो. अहवाल दिल्या उपरांत टास्क फोर्स समितीचो अध्यक्ष विजय केंकरे पत्रकारां कडेन उलयलो. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा उपरांत अकादमीत जायत्यो तंत्रीक अडचणी येताल्यो. कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना, कामात भ्रष्टाचार जाला अशे जायते आरोप जाताले. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्यो सगळ्यो गजाली विचारांत घेवन टास्क फोर्स समिती नेमिल्ली. हे टास्क फोर्स समितीन कला अकादमींतल्या त्रुटींचेर अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्र्याक दिलो. आता भौशीक बांदकाम खात्या वांगडा बसका घेवन दुरुस्ती तशेंच तंत्रीक अडचणी पयस करपाचें काम हातांत घेतले खंय. कला अकादमीच्या टास्क फोर्सान आयचो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला. तो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत ताची पुराय मिटींग ही हेज्या बरोबर फाल्यां जातली. काय नाही, सीएमा कडेन मिटींग जाली आनी आमचो जे कितें कला अकादमीक लागून तेजें कन्स्ट्रक्शन आनी आमचें जें इन्स्पेक्शन आमी केल्लें ताजो रिपोर्ट तांकां दिला. राजन देसाई, रॉजर ड्रेगो, शीतल तळपदी 3 एक्सपर्ट ताजो रिपोर्ट जावन आतां सीएमान अशें आश्वासन दिलां की आतां PWD बरोबर मिटींग करून काम सुरू जातलें. तो फाल्यां 2 दिसांत ताची मिटींग आसा आनी आमी जे कितें डिटेल्ड रिपोर्ट दिला ते एक डिटेल पूण हाजेर जेन्ना काम स्टार्ट जातलें तेन्नाय आणखी रिपोर्ट दिवचो पडटलो. पूण CM हॅज एक्सेप्टेड एवरीथींग आनी CM हॅज सेड की तें काम सुरू जातलें आनी ताका लागून डिसायड करपा जाय कितले दीस जाय पडटले तें काम करपाक. म्हणून तें काम जातलें. आता ते स्टार्ट जावपाची वेळ आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. चारधाम यात्रेक वचपी भक्तांचे हेलिकॉप्टर बिरेस्तारा उत्तराखंडांतल्या उत्तर काशी गंगनी लागसार कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत सुमार 5 जाणांक मरण आयलें आनी 2 जाण गंभीर जखमी आसात. पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडाक सुरू आशिल्ले चारधाम यात्रे वेळार बिरेस्तारा सकाळी उत्तर काशीत हेलिकॉप्टर कोसळ्ळें. हे घडणुकेत 5 भाविकांक मरण आयलां आनी 2 जाण गंभीर जखमी जाले. म्हायती मेळटाच आपत्ती वेवस्थापन विभाग, पुलीस आनी सैन्य दळाचे पंगड घडणूक सुवातेर दाखल जाले आनी मजत कार्याक सुरवात केली. हे हेलिकॉप्टर एरोट्रिक हे खाजगी कंपनीचे आशिल्ले, जातूंत मुंबय आनी आंध्र प्रदेशांतले 7 प्रवासी आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांव लयराई देवीचे जात्रे वेळ जाल्ले चेंगराचेंगरीची खोलायेन चवकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करात अशी मागणी विद्यमान देवस्थान समितीन केल्या. हे फाटभुंयेर देवस्थान समितीन बिरेस्तारा पत्रकार परिशद घेतली. शिरगांव लयराई देवीचे जात्रे वेळार जाल्ले चेंगराचेंगरीची खोलायेन चवकशी करून दोशी आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करात अशी मागणी विद्यमान देवस्थान समितीन केला. ह्या प्रकरणाक देवस्थान समिती जापसालदार ना. 1 एप्रिलाच्या नवे समितीन ताबो घेतला. प्रशासनाक कळाव जाल्यान ही दुर्घटना घडली. तशेंच हे दुर्घटने फाटल्यान देवस्थानाचो आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो हात आसा. समितीचे अध्यक्ष आसतनाय तांणी सुरक्षा संबंदीत प्रशासनाकडे पत्र व्यवहार करूंक ना असो दावो देवस्थान समितीन केला. जात्रेचा जो अपघात घडलो
त्या बांधवांक श्रद्धांजली अर्पण करता. काल आमी कम्युनिटीतर्फे श्रद्धांजली अर्पण केली तांकां. तशेंच जे बांधव आमचे कोण एक्सिडेंट जाला आनी तितून जे हॉस्पिटलान आहात तेंच्या खातीर हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की तेंच्यान बेगीनच्या बेगीन सुदार जावचो. आणि आजच्या ह्या पत्रकार परिशदेचें मुख्य कारण अशें की आमचो एक माजी कमिटीचो अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी अनेक मिडियांक एक पत्रकार परिशद घेतली आनी हे दिलें आपलें मत मांडलें आनी आरोप केले तेणें देवस्थान कमिटीचेर. त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणें आरोप केले त्या खोडून काडटा आनी त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता. एक बायल ती मेली वता, एक बायल मेली खंयसर लास्ट इयर. कमिटीनूय ती केस सिरियस घेवंक ना आनी गव्हर्मेंटानूय सिरियस घेवंक ना. जो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर स्टे ऑर्डर दिली तेणी तेच्या पयलीं जे सर्वे इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें ती एक्सपर्टीज स्टे दिवपाक शकता काय ना ते थंयसर फिजिबलूच ना तो कंपाउंड वॉल एक्झॅक्टली ऑन रोड. आनी अशें भशेन एक्चुअली हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आसलें पूण ते आमच्या देवस्थान कमिटीनूय माझी देवस्थान कमिटीने काय केलें ना आनी पंचायतीनूय काम केलें ना. कित्याक तेणी ती कॅबिनेट धाडली. जो पळय कंस्ट्रक्शन जेणी केलां न्हू तेणी तेचेर कॅबिनेट धाडली आनी ते कंपाउंड आज तक तशेंच आसा. म्हणटकूच कित्याक आनी तेच्या पासून 50 मिटराचो जो आज घडला पळय आमच्या काही म्हाजनांनी तेंच्या नदरेक हाडले पुलीस ऑफिसरांच्या. पण आमचे हांगसरले ग्रामस्थ आसले पळय एक उपेंद्र गांवकर आनी विठ्ठल गांवकर तेंच्यांनी तांकां सांगलें तुमी वन वे करा कित्याक एंट्री आनी एक्झीट कमिशन. पण तेंच्यांनी कितें ते करता म्हळ्यार PSI कोण तरी आसलो कोण तो आमकां खबर ना. कित्याक आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना. एक्चुअली कमिटी हांगासून सगळें कंट्रोल करता आनी आमी ते म्हाका दिसता आमी तें बऱ्या पैकी केल्लें आसा. गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो. 5 मिनटांनी पावलो. आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसींग YC पासून ताका थंयसर वयतलो जाल्यार जात्रे दिसा 1 वर लागता. कमीच कमी 1 वर लागता. जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो चडसो कितें आहा जें कितें घडलां पळय न्हू तें गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही. हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो त्या गणेश गांवकार जबाबदार जालो. गणेश गांवकारान केला हे कांड सगळे. म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळे कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा. दुर्घटनेत बळी पडिल्ल्या भाविकांक आर्गां ओंपतना देवस्थान समितीन आदले अध्यक्ष गणेश गांवकार हाचो निशेध केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें सप्लाय करपी टेम्पो ड्रायव्हराक मडगांवां धर्मापूर वाठारांत 2 जाणांनी लुटलो. ताचे कडल्यान सुमार 4.83 लाख घेवन पळ काडलो. हे विशीं संबंदीत टेम्पोच्या धन्यान मडगांव पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन अनवळख्या 8 गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून आपल्या गांवांत वचपी एका ट्रक ड्रायव्हराक 2 जाणांनी मडगांव धर्मापूर वाठारांत आडायलो. आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून ताच्या ट्रकाची तपासणी केली आनी ट्रकांत भितर आशिल्ले 4.83 हजार रुपया फारावन थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं ट्रक धन्यान मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या 8 गुन्यांव नोंद केला. हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळीं शिर्ले ह्या नॅशनल हायवेचेर जो गोवा कारवार जावं गोवा कर्नाटका हायवे आसा ताचेर शिर्ले ह्या गांवांत भितर 2 जाणांनी एक ट्रकवाल्याक आडायलो आनी ताका सांगलें की आपूण पुलीस आसा आनी पुलीस असले कारणान तुजी गाडयेची चॅकींग करपाक जाय. हो ट्रकवालो जो आसा तो नुस्तें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गोंयांत येतालो. गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून परत वतालो आपल्या गांवाक आनी ताजे कडल्यान ताजी गाडयेंतल्यान 4,83,060 रुपया रोकड जी आशिल्ली ती फारायली. ह्या घटनेचो रोखडोच मडगांव पुलिसांक जी कंप्लेन आयली ताजे नंतर मडगांव पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत आनी उपनिरीक्षक हांची ताणें थंय धांव घेतलो, हाजो पंचनाम केलो. हे 2 जाण जे आशिल्ले हे मोटरसायकलीन आयले. तांणी हेल्मेट घालनाशिल्ले अशें कंप्लेनंटान आपल्या कंप्लेनीक सांगिल्लें आसा. मडगांव पुलिसांनी सद्याक हें प्रकरण BNS 305 कलम 305 आनी 204 ह्या कलमा खाला रजिस्टर केल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे
श्रीधर मुंगेरा हो कारवार जिल्ह्यातल्या मुर्डेश्वर ह्या गांवचो हो डेली नुस्तें घेवन येतालो आपल्या बॉलेरो जिपीन घालून आनी ते मडगांव बाजारांत ते ट्रेडरांक विकून तो परत वतालो. तितल्यान ताका शिरले पावतकीर ह्या दोगांनी आडायलो. पयलीं ताका सांगलें की तुजी आमी चॅकींग करतात, तूं तुज्या गाडयांत गांजा आसा जावं ड्रग्स आसा आनी ते आमकां चॅकींग करपाक जाय. ताजे नंतर ताका सांगलें की तुज्या तोंडाक सोऱ्याचो वास येता. सो तांणी एकट्यान सोऱ्याक ताका धरलो घट आनी ड्रॉवरांतल्यान जे पयशे काडले. हे प्रकरण ताका कांयच समजलें ना. ताका जेन्ना हे पळून गेले आनी ताणें कांयच डॉक्युमेंट ताजे चॅक केलें ना तेन्ना ताका समजलें की हाणें कितें तरी अफरातफर केल्ली आसा. आनी ताणें जेन्ना आपलें टूल पळयलें जावं बॅग पयली तातूंत भितरल्यान जे पयशे आशिल्ले ते गायब जाल्ले आसात. ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे दोगी जाण भामटे जे आशिल्ले हे क्लीन शेव आशिल्ले, हेल्मेट घालनाशिल्ले, नंबर मात ताका काडपाक मेळना. सो पुलीस आतां सगळे तरेन म्हणजे सगळे CCTV बाकीचे कितें कितें ऑप्शन्स आसात त्या प्रमाणे ह्या हाजो प्रकरणाचो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार. लाच घेवपाच्या प्रकरणात अटक आनी निलंबीत केल्ल्या कोंकण रेल्वेचो पुलीस निरीक्षक सुनील गडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसैनाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायालयान PI गडलर आनी कॉन्स्टेबल हुसैनाक 1 लाख रुपयाचो वैयक्तीक बॉन्ड आनी हेर अटी घालून सशर्त जामीन मंजूर केलो. बेळगांवच्या एका मांस विकपी वेपाऱ्या कडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान फाटल्या म्हयन्यात तांकां रंगे हात धरिल्ले. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.